Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. विवेची आदली रात्री आम्ही बैठक बसता आमची आणि आम्ही ती कमिटी ही जी आसा आणि हे जे कळस घेता ती चौगुले म्हणटा आमी ताका ते चौगुले आमी थंय मानी त्यांच्या घरा कडेन वचून पयलीं देवळान वचून थंय वाजयता आमी आमचें काय म्हणपाचें आहा ते म्हणूंक हांवें तुमकां नाका ते म्हणपाचें त्या देवळा कडेन वाजय हे देवळा कडेन आनी तेंचे प्रत्येकाचे आमच्या माना प्रमाणे आमी तेंच्या घरा कडेन वचून वाजयता आनी ही तांकां 7 जाणांक ती कुगत म्हणून आमी तांकां वाडटा आणि ती आमी ते जे चौगुले आसा ते हे सगळे शिगम्यातले सगळे ते पळयता जे देव ह्या वटेन त्या वटेन घेवन भावपाचे येवपाचे सगळे आमी गांवकारांच्या फाटल्यान आसतलेच पूण हे काम तेच करता तेजे उपरांत ते जाले उपरांत ते आमची पयले दिसा आमची होळी दुसरे दिसा आमचे चोर आनी होळी दुसरी होळी घालता आमी थंय तिसरे दिसा आमची पालकी घोडेमोडणी पिणेकार म्हणल्यार ते हांगा येता आनी घोडे येता हांगा आमी हांगासर नाचता पयलीं तो गांव आमचो हो हांगा काही तरी कारणाक लागून आमचो गांव मागीर थंय गेलो ते आतां आसा थंय आनी इतले आमी करता आनी ती पिणेकार जाले म्हणटा दुसरे दीस घोडे मागीर करवल्यो देव म्हणजे हे आतां आमी आतां देव आमी आतां हांगा हाडले ते काल देव जाले आज हांगा येयले आमी आनी हे हांगासून न्हावण जाणट्यान जे केन्ना हे केलें ते सांगणे सांगता आमी सांगणे तुमी आतां सांगूंक ना पयलींच देव आमचे हे जाले पूण आमकां हें दिलें त्या पासून सांगणे सांगतना आमकां 12 म्हयन्याचो एक शब्द आमकां दी म्हणटा हांगा बाळा गोपाळाक हांगासर लोक जमलेले आहा सगळे तांकां आमकां दी म्हणटात आमी तेचे कडेन मागून घेतात ते बरोबर अवसर उबो जाता आनी आमकां दिलो शब्द 12 म्हयन्याचो म्हणटा ते आनी आमी ते हें करता आनी न्हावपाक वयता सगळे आता 12 महिने आमकां दिले आनी न्हाता सगळे शुद्ध करता कपडे हांगा वयले सगळे भिजयता आनी हांगासर मागीर हे आमी आतां हे न्हावण हे पयलीं जे आसा ते आमी हें करता आतां आमी हेका फुडें जे न्हावणाक आमचे रावता विचारी कोण कोण रावता न्हू तांकां आमी ते घालता आमी तेजो हें करता तुमच्या कोपाट्या गांवान अशें न्हावणाचें एक जगभर प्रसिद्ध म्हणून अशें एक वैशिश्ट आसा ते कितें वैशिश्ट तुमचें हेच ते तुमचे जे विका वचून ते अमृत केले तेचे जर साप चावलो जाल्यार हे आमी घालता आमी दोतोरा कडेन वचना जावं फुगोवचे भायले लोक येयले जाल्यार पयलींच जर ताका जर घातले जाय जाल्यार डॉक्टर करपाक 3 दीस घेतल्या पुरो 3 दिसान तो बरो जाता आतां इंजेक्शन केल्या उपरांत मागे गेलो मागीर 3 दीस वयता 15 दीस हाडटा कोण म्हयन्यान हाडटा 3 म्हयन्यांनी हाडटा मागीर टायम वयता पूण तरी आसतना हे घातल्या शिवाय तो शुद्ध तेजें हें जायना क्लियर जायना तेजें डॉक्टरा कडल्यान आमी अशें आयकलां की ज्या लोकांक स्कीन डिसीज जाता त्या लोकांक हे तुमच्या न्हावण उपयोगी पडटा आतां सुद्दां आसा तो येयल्लो आहा की आतां कालचे योग गेलो आतां हे 4 दीस जाले गेला आतां शिगम्या लागून सद्या एकच जोडपें आसा हांगा जाल्यार बाकी तुवें आतां हाल्ली आसलो एकटो हांगासर केळीन म्हणटा तुवें केळी हय तो गेलो बरो जावन गेलो तो ड्रायव्हर तो जांकां डॉक्टरान सांगलां की तुमचे स्कीन डिसीजाक लागून पांय सुद्दां काडचे पडटा आनी ते सुद्दां बरे जावन गेल्ले आसा अशें म्हण आयकलां हांगासर
असे गेल्या वर्साचो एक धनगर कुणकुबेचो कोणकुबेचो त्याचे त्याका पाय केर हॉस्पिटलांसून त्याका पाय काढूंक हांवें सांगलो आनी त्याका कोणी तरी सांगले की कोपाट्या वाच आणि ते देवीचे तीर्थ घे तूं बरो जातो हांगा बरो जावन रावलो गेलो बरो तो. 3 महिने रावलो 6 जास्त महिने परत रावलो 6 महिने रावलो 6 महिने रावलो त्याचो पाय असो वांकडो पळय जाल्लो मागीर तो सामको आस्ते आस्ते मागीर आता सामको तो त्याच्या उपरांत येयला तो सारको म्हणजे कळना तेका कळना की पांयाक कितें जाला म्हणून इतलो बरो आता येता तो हांगासर अशें तोच अशें म्हणनाकात तुमी खूब जाण वर्साक तशें असले केसी 10 तरी येता आनी बरो जावन वयता पाय काडपाचे पूण मातशें चड्डीच वयता तांकां चड्डी जें जालें ते डॉक्टराक वयता मातशें चटी लागता आनी मातशें डायबिटीज आजार तशें मातशें जाता